कन्फ्युजन जाता की हांव खरेंच गोवान येयला काय कर्नाटकान येयला ते बिकॉज कित्याक हे जे सगळे कन्स्ट्रक्शन एक्सकावेशन चलता इनलिगल डे नायट ते कित्या खातीर कितले कटींग करून भायर व्हरून व्हरून विकता ओके हे आयज गोंयकारांचो सेफ्टीचो प्रश्न आसा कित्याक लागून जे लेटस्ट न्यूज येयला अहमदाबाद प्लेन क्रॅश ते आयज अशेंच चल्ले जाल्यार आयज खंय ना खंय तरी गोवान सेफ्टीचो इशू जातलो अशें कितें ना कितें फाल्यां गोंयान घडटलें तो हो आयज स्टॉप करपाचें मेन मुद्दो आसा आनी तुमी जो आयडेंटिफाय केला फनल झोन म्हणून हो कित्या खातीर केला हे अशें नाका कन्स्ट्रक्शन आनी एक्सकावेशन करपा लागून एकूच सरकारा कडेन मागता की हे बेगीतले बेगीन स्टॉप करचे आतां तेंच्या मनात स्टॉप करपाचें आसा काय मुद्दाम ते करूंक सोदिना हो एक क्वेश्चन मार्क आसा हे दिसाचे आणि रातीचे चल्ला ते तो पळय एक्साविटेड मटेरियल आहा ते काडून मेळटा तशें विकताय हेजो सेफ्टी कन्सर्न पळयनासतना हे काडपा लागला हांगा हे फनल झोनान जें काम चल्लां पळय तेतूंतलें मटेरियल काडून हे दिसाचे विकताय का GST कोण दिना मायनींग तेजें रेग्युलेशन कांयच ना आनी मायनिंगूय तेजेर पळयना मायनिंगाचो पास पर व्हेहिकल तो 5 क्युबिक मिटरांचो आसता आनी 20 क्युबिक मिटराच्यो गाडयो भरता आनी तेका ट्रॅकिंगूय कांय ना हे ट्रेकिंग करना हेजो अर्थ कितें मायनिंगाकूय ते पडोन गेल्ला दुसरें कितें हे फनल झोनाक काम चल्लां पळय सेफ्टी कन्सर्न ह्या गोवोरमेंटाकूय गोंयचें पडोन गेल्ला आमी चडशे आमच्या सोयऱ्यांक रिक्वेस्ट करता मोपा देवपाक हो केन्ना ना हांगा घातपात जातलो ह्या हेज्या हे ते ऑथॉरिटीन तेजेर लक्ष दवरचें आनी ते बेगीतल्या बेगीन बंद करचें आमी हे तुमकां सांगूंक सोदता आतां परत परत आमकां तेच सांगचें पडटा पूण आतां हे कोणाचे दोळे उगडना म्हणून आमी आतां ही लास्ट आमी आनी एक अटेम्प्ट केला आमी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडियाक हें बरयलां की हे फनेल झोनान एक्टिविटीज चालू आसा आनी आमी सगळे मागीर ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ सिवील एविएशन ताकाय लेटर बरयलां ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ होम अफेर्स ताकाय आमी एक कॉपी धाडल्या मागीर ताचे उपरांत आमचे सगळे जे सिटीजन्स आसा हांगचे जे कन्सर्न अबावट दीस प्रोजेक्ट तांचे सगळ्यांचे सिग्नेचर्स घेवन धाडल्या ताका आमी मागीर ताचे उपरांत आमी आमचे गोंयान आमी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक एक कॉपी दिल्या मागीर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सावथाक आमी कॉपी दिल्या प्रेसिडेंट ऑफ गोवा BJP ताकाय आमी दिला आनी सगळ्यांक आमी हे फनेल झोना बद्दल एक्सप्लेन केला आतां सरकारानूच कितें सांगिल्लें जे आफ्टर तो एक्सिडेंट जाला पळय तुमी जाणा आसतले सगळे अहमदाबादाक एक्सिडेंट जाल्या उपरांत इतलें स्ट्रिक्ट केलें सरकारान आमच्या म्हणून आमकां सगळ्याक तुमी आयकले पेपरा सगळ्याक आयले आतां तें जाल्या उपरांत तरी आसतना फनेल झोनान इतली स्पिडीन एक्टिविटी चालू आसा जशें आमी ऑब्जेक्ट करता तशी हांगा नंबर ऑफ मशीन्स वाडटा ज्या दिसा आमी ऑब्जेक्ट केलें टेम्पररी आमच्या दोळ्यांक उदक लावपाक दाखयलें की हें बंद केलां आनी ताजेर सगळें आमी इन्क्वायरी करता म्हणून मागीर परत आयले थोड्या दिसांनी जाल्यार तें सगळें सारकें आसा म्हणून केलें तांच्यांनी तें विदीन परमिटेड स्लोप आसा हें आसा तें आसा सगळो स्लोप बी सगळें सारकें आसा जाल्यार हे फनेल झोनान एक्टिविटी करच्यो ना म्हणून सरकारूच सांगता आनी परत हांगा तेच चालू आसा हाजेर आमी एक आवाज उठोवपाक आयले इतलें सगळें जाले उपरांत आमी सगळ्यांक इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा कन्सर्न डिपार्टमेंटाक आमी वचून मेळ्ळ्या कोणूच हातून एक्शन घेवंक सोदिना आनी सगळे ओगी बसल्या म्हणून आतां सेकेंड आमी कितें केलां लिगल एक्शन घेतलें तांचेर आतां लिगल एक्शन घेतल्या उपरांत म्हाका दिसता कितें तरी सोल्युशन मेळूंक जाय PIL फायल करपाक आमी सगळें केल्लें सगळें लिगल डॉक्युमेंटेशन आमी कंप्लीट केल्लें आसा हातून आमी एकटेच सिटीजन कन्सर्न आतां म्हजो कन्सर्न कितें आसा एक म्हणल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी ऑफ पॅसेंजर्स आनी आतां ह्या हातून कोण येतले ते आतां हांगा सांगलां की 320 प्लॉट्स जावपाचे एक फर्स्ट फेजीन 320 प्लॉट जावपाचे कसले ते 120 स्क्वेअर मिटर्साचे ल्हान प्लॉट करपाचे आसा ल्हान म्हणजे तातूंत हांवें पयलींच तेच सांगिल्लें तुमकां की गार्बेज क्रिएशन जातलें ताच्या कारणान बर्ड हीट जावंक शकता बर्ड हीट जाल्या उपरांत हांगा लँड क्रॅश जावंक शकता एरोप्लेन क्रॅश जावंक शकता तातूंत कितले जाण पॅसेंजर मरूं शकता पूण आतां म्हाका अशें दिसता की ही जमीन पळय विकल्या उपरांत तांकां भरपूर पयशे येवपाचे आसा म्हणजे कित्याक जेन्ना क्रॅश जातले पळय तेन्ना ते 2-2 कोटी दितले अशें तांच्यांनी दिल्या न्ही पयलीं म्हणजे म्हाका दिसता आतांय ताणें असो विचार केला की 2-2 कोटी दिवपाचे तरी तांकां फायदो आसा काय कितें म्हणून ते अशें एलाव करता की मेले जाल्यार थोडे मेळटले 10 जाण मेले जाल्यार एक 20 कोटी गेले काय अशें तांचें कितें कॅल्क्युलेशन आसा तेंय म्हाका समजना पूण तुमी ट्राय करूंक सुद्दां सद्या कांय ना आमी ट्राय खूब केली जाल्यार आमी जितलें सांगता ताच्या डबल ते मशिनरी वाडयता म्हणजे तांकां खंय तरी कसो आशिर्वाद आसा असो जालो न्ही अशें म्हणूनच वाडयता न्ही लास्ट टायम तुमी स्टॉप ऑर्डर हाडली आमी स्टॉप ऑर्डर हाडली सगळें इन्क्वायरी जाली सगळें जालें परत ती चालूच आसा ते मागीर ते खंय तरी नुक्स काडटा आनी ते परत चालू करता म्हणजे तांकां सेफ्टी जर पडलेलीच ना बरें सेफ्टी ना ती ना दुसरें आतां हो पळयता पळय तो आमचो तो नेवल एअरपोर्ट आतां दुसरो आस्पेक्ट जर ताजो पळयची जाल्यार हांगा घरा जाल्या उपरांत
थंय कोण येवन रावतलो 120 मिटराच्या प्लॉटान कोणी सादो कोणी येवन रावूं शकता आनी मागीर तो येवन आमचे सगळे सर्वे करून आमचे एअरपोर्टीक उडोवंक शकता मागीर आमी म्हणटाले पाकिस्तानाक गाडी मारपाक वतले पूण आमीच जर आमचे कुपन सारके करिना आनी लोकांक एलाव करता हे सगळे एक्टिविटीज करपाक जाल्यार हे दुसऱ्याक ब्लेम करून कितें फायदो आमीच हें करता न्ही एलाव आतां हातून हांव सगळे गव्हर्मेंटाक सगळे ब्लेम करिना कशें आसता जाणा पळय शाळेचें नांव 2-3 भुरगीं मदान आसा म्हणून शाळेचें नांव पिड्यार जायना 2 भुरगीं जे मस्तेपणां करता न्ही हातून कोण तरी मस्तेपणां करता ताका जर मास्तरान बडी मारत जाल्यार अख्खे शाळेचें नांव बरें जावपाचें पूण जो पर्यंत तांचेर बडी बसना तो पर्यंत तांकां अशें परमिशनां मेळटा ही करपाक कोण तरी तांकां वाली आसा तो आमच्या सरकारा कडेन इतलेंच मागता की तांचो हो वाली कोण तो सरकारान सोदून काडचो आनी ताका जाग्यार बसोवचो की बाबा हें अशें करपाक कित्याक म्हणजे आज तुमकां आमची सेफ्टी नाच एअरक्राफ्टाची सेफ्टी ना आणि दुसरें म्हटल्यार ताच्या भितर कोण रावतले तांकांय सेफ्टी ना आतां हे प्लॉट हांगा विकनात ते चडशे डेल्लीकार खंय अशें आयकलां हांवें तांकां खबरूय ना बाबा कितें आसा तें फाल्यां उपरांत घेतल्या उपरांत ते थंय जगतले काय मरतले तेंय तांकां खबर ना पूण हें सगळें एलाव करपाक जर आमचो सरकार जर भितर पडला जाल्यार ताणें मातशें लक्ष घालून हे कोण ऑथॉरिटीज हांव सरकारूकय म्हणना ह्यो ऑथॉरिटीज ज्यो आसा पळय तांणी तें हें करपाक जाय लक्षांत घेवपाक जाय आशिल्लें ऑथॉरिटीजूय लक्षांत घेना म्हणजे कायदो नाच तसो जालो न्ही आमकां आता थोडे दिसांनी असेंब्ली बी आसा हो इशू खंय तरी हय आमी रेज करतलेच आतां हो सगळे आमी कन्सर्न MLA हाका सगळ्यांक आमी इशू रेज करतलेच आतां तांकां सांगू न्ही आतां पळय आमी हें पयर पासून बरयलां न्ही फायनल ऑथॉरिटी म्हणजे प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ताकाय पावले एविएशनाक पावले हाका सगळ्यांक पावले ते तुमकां हांवें सांगलां पळय इतले सगळ्यांक लेटरां करून जर हाचेर एक्शनूच कांय जायना जाल्यार मागीर आनी वाली कोण उरलो ना न्ही सगळ्या सरकाराकूय जबाबदार धरून फायदो ना 1-2 कोण तरी मनीस आसतले ते हें अलाव करता तांचेर जर बडी बसना जाल्यार अख्खें हें काबार करतले ते अशें हांव सांगूंक सोदतां हांव स्टॉप करतलोच पूण हें जें चल्लां पळय तें बंद जावंक जाय आसलें हे पयशे हे चोरी जाल्यार चोरी पळय ह्यो आमची जमीन खोणान व्हरता लोबर विकता ते पळय मायग्रंट घाटी म्हणटा हांगा हांव आतां म्हणटलो घाटी कितले फाटी येवन हांव उबोप मारले हांगा येवन हो रस्तो आतां हो रस्तो आहा पळय न्हू हो रस्तो आमचो कोमदा ती हो रस्तो तेंच्यांनी रातोरात रस्तो केला काय न्हू खंयच्या ऑथॉरिटी हांगा पोल घालपाक दिले खबर ना चल्ला कितें रे हांगा धुन्नी मरे ही कोणा पडोवंक वचना हां आतां एक तलवार घेवन फायट करपाची जाल्यार तेंवूय करता हांव फाटी ना आतां हो पाळ येयल्या मागीर म्हणटाले अरे ते हेटेनी अशें केलें मरे तेणें ताका तोपलो मरे ताका मारलो मरे हे अशें बोप मागीर लोकांक बोप पडटली अरे हो रस्तो पळय मरे हाका कोणेच परमिशन दिला ही जमीन आमची कोमदात सांकवाळ ही जमीन ना ही बी जमीन आमची कोमदात तुका दिला शेत काजू प्लांटेशन करपाक ऑफरमेंट दिला तुका हें करपाक ना बिझनेस करपाक ना हें पळय 8 मशिनां पोखलीन हिताची पोखलीन 8 मशिनां हांगा एक JCB कोणा लायतले गरीब मनशाचें घर बांदतलो जाल्यार तो कोण फ्लायंग स्क्वॉड कोण आनी हें परमिशन तें परमिशन खंयचे पंचायत धांव येता खंयचे फ्लायंग स्क्वॉड हें चल्लां कितें सामकेंच इतले रे तुमी ऑथॉरिटी हांव ऑथॉरिटी आतां ब्लेम करता इतलेच हांवें ब्लेम करून नासले ऑथॉरिटीक तो PDA परमिशन येता कोणें तुका दिलें परमिशन का फर्स्ट ऑफ ऑल तुमी सगळे पेपर पळया मरे मेल्या कोमदात मेळ्ळे कोणाची जमीन ही आमच्या पुर्वजांची जमीन ही पुर्वजांची जमीन फसपाना कोणाक ही आं हांव कितें बाबा म्हाजें कितें इंट्रस्ट आसा तर सांगात मरे खूब जाण येयले जल्लीवाल येयले म्हाजे फुड्यान येयले बी जल्लीवाल सांगलें हांकां नो कॉल फॉर मी नेक्स्ट टायम डोंट कॉल मी म्हणून सांगलें येयले जल्लीकार म्हाजे फुड्यान तूं एटेनी मरे तुका दिता मरे कितें यो मरे म्हणून हांव बडी पडपाना मेल्या आतां फाल्यां मेल्या तो फाल्यां हितून हांव कितें पडपाना हांव ऑथॉरिटीक ब्लेम करता ऑथॉरिटी आतां लास्ट टायम स्टॉप नोटीस काडलेलो कित्याक तेणें बाकीचे सादारण मनशाक स्टॉप नोटीस काडलो शोकेस नोटीस काडलो ताका 2 वर्सां सुमार ते केसी चलता 2 वर्सां तरी केसी चलता तेंच्यो ह्यो आर्ग्युमेंट कर ते रिप्लाय फॉल कर हें फॉल आनी हेंचें कितें 8 दिसान एक 15 दिसांनी स्टॉप नोटीस काबार हे सा क्लियर दाखोवन दिता तुमकां मरे जमनीचें कांय गोंयचें कांय इंट्रस्टूच ना आपली फालसां भरल्या पुरो कोण एक 1 CR कोण तो 3 CR आनी पळय हे पळय 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 पळया पळय देवूय दाखोवन दिता कशी पळय कॉन्स्टंट म्हणटात हें कंटिन्यू येत आहा फ्लायट एक 10 मिनटांनी फ्लायट येता पळय आतां हेजेर जर आतां आमचे कोणी भुरग्यांनी कोणानी जर जे रावता येना धाकटी भुरगीं काणकुली ते कितें कळटा रॉकेट सोडले रॉकेट चवथीक बीन रॉकेट सोडले खंय पडटले 100 लोक मरतलो लास्ट टायम कितले लोक मेले अहमदाबाद येदो इन्सिडेंट जालो
कितें रे तुमी केन्नाच तकली चलता रे व्हडले व्हडले ITI हे ते व्हडले उलयता मरे तुमी एडवान्स टेक्नॉलॉजी म्हणटा कसली एडवान्स टेक्नॉलॉजी सांगात रे अनपड गांवांत तरी बरें मरे तांकां तरी कळटा हे आमी जाणटेले पयलीं शेत रोयता तांकां तरी कळटा सगळें अनुभव आसा पूण हे आमच्या शिक्षणाक कांयच अनुभव ना हांव म्हणटा तो कितें चलना हां चलना तरी कितें अरे पळय बरोबर एअरपोर्ट हांगा फुडें दिसता फनल दोन इतलें रिस्ट्रिक्शन आसा तरी कोणाक पडो वचना ऑथॉरिटी काडून काय नसी दिता ते बांदता अबय तो एक प्लॉट विकता कितल्यांक 90 लाखांक एक प्लॉट अबय प्लॅन मारला थंय 90 लाखांक एक प्लॉट आनी आमचो अफर्मेट घेता शेताचो कसले पैसा पैसा आणा आणा म्हणटलो शेत रोवपाक काजू प्लांटेशन करपाक आनी वयल्यान उजूरपूस आहा म्हणून आनी 2 फायली घातल्या मातसो फुडें लुगार हाडयलो म्हणटा तो कितलो भरपूर लुगार जाता तो उजूरपूस आहा तोवूय आमकां जावं म्हूण घेता रेगुलायज करता एनकरेजमेंट एक्चुली ताका उजूरपूस म्हणजे एनकरेजमेंट ती 60 जमीन कायदा हेंचो प्लॅन जो बसना केल्या दाखयतलो कोर्टात मातसो राव शांती राव पूण दाखयतलोच तुका काय दुबाव ना म्हाजी कळकळीची विनंती सगळे ऑथॉरिटींक आनी म्हाका तकली संतपाक लावं नाका म्हाजी तकली संतपाक लावं नाका सगळ्यांक पार्टी करतलो हायकोर्टान हांवें फायल कंप्लेन केल्या सगळ्यांक पार्टी करतलो सर्वीस धोक्यान तुमी सर्वीस जे जे कोणानी परमिशन दिल्या पळय सर्वीस धोक्यान पडटली मागीर रोड नाका पांय धरून इतलें सांगून हांव देव बरें कर म्हणटा तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.